तसो आमी MOU केला. व्हॅन तुमच्यो व्हॅन हय गव्हर्मेंटान दिल्या. गव्हर्मेंटाच्यो तांकां दिल्यात. पयलीं ते चलयताले, स्कीम बंद जातकीर तांकां दिली, ते मेंटेन करता. पूण ते खरेंच सबसिडायज रेटान नुस्तें दितात काय आपलो प्रत्येक इंडिविज्युअल धंदो करता, हें कोण चॅक करतलो? स्पीकर सर. स्पीकर सर, ते जेन्ना नुस्तें व्हरता, नुस्त्याचे रेट जे आसता ते वेरीज आसता दिसा दीस, आनी ते जेन्ना मार्केटान व्हरता ते ताजो ताज त्या दिसा त्या हितूनसून व्हरून ते सप्लाय करता आनी टेंटेटिवली तेचे रेट बीन तपासतात आमी. ना कितें तरी मेकॅनिझम आसपा जाय न्ही. नाही इन्स्पेक्शन. आतां स्पीकर सर, ही गाडी पोळे सिकेज फिश फार्मिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आसा. हांव नकळो तुमी केन्नाय पळयलां, तुमकां खबर आसा की अशी एक व्हॅन तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा भोंवता? आशिल्ली, आतां दीस पडना, पयलीं आशिल्ली म्हणटा. ना तेच म्हणटा, म्हणजे मेकॅनिझम कितें आसा चॅक करपाक अशें म्हटलां. आतां तुमचीच कॉन्स्टिट्युएन्सीची तुमी म्हणटा हालीं काय चिंतूना, ती खरी आसा काय नाही चॅक तरी करचें. ताणें आपल्या कोणाकी स्टाफाक धाडून. स्पीकर सर, चॅक केल्ले आहा, प्रत्येकाचे वर्साक 2 इन्स्पेक्शनां केल्ले आहा आमची. दोन इन्स्पेक्शनांनी जावपाना तें, म्हणजे म्हज्या कोतान 2 इन्स्पेक्शनां जावपाना. एटलिस्ट कोण तरी एकलो अपॉयंट करून ताणें म्हयन्याक 2-3 खेपेक चॅक करपा जाय तो खरेंच नुस्तें विकता काय कितें. आनी नुस्तें नाल्यार कितें जातलें स्पीकर सर, ते कमर्शियल बेजिसाचेर विकतले. हे कमर्शियल बेजिसाचेर विकपा खातीर न्ही. हें आमी म्हणलें मातशें सवाय रेटान मेळचें म्हणून नुस्तें. नाजाल्यार कमर्शियल रेटीन हांव मार्केटान घेतलो आनी म्हजें प्रॉफीट जोडून हांव विकतलो, ताका कांय अर्थ ना. देन द स्कीम ही फेल्युअर जातली. हो म्हजो एक प्रश्न. हें चॅकींग सारकें करचें. दुसरें, सेंट्रल गव्हर्मेंटाची बंद जाली स्कीम अत्यंत बरी. हांगा आमदार जितले हावसा भितर आसा तांचो सगळ्यांची म्हज्या कोतान मागणी आसतली की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी एक व्हॅन घालची म्हणून. आसपाना? विचार, सगळ्या आमदारांक विचार. प्रत्येक जाण म्हणटालो, कारण ही खरी बरी स्कीम आशिल्ली. प्रत्येक जाण म्हणटालो मिनिमम एक व्हॅन तरी घालचें म्हणून. आनी भुरगे किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तयार आसा मुखार येवन करपाक हें काम. म्हजें म्हणणें कितें, सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्कीम जर बंद केली जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटान घेवचें मरे. स्टेट गव्हर्मेंटान नुस्तें हें इम्पॉर्टंट न्ही. आमी म्हणटा नुस्तें म्हारग जालां, लोक सगळे जाण नुस्तें खाता. आनी हालीं नुस्तें मेळत ना. 5 स्टार हॉटेलांक लागून सादारण मनीस नुस्तें खावपाकूच शकना. तो मागीर ते बारीक वेल्ल्यो, ताल्ले आनी कितें असले बाबडे खाता भुरगे. थोडे घरांनी प्रॉफिट तेच सांगता का स्टेट गव्हर्मेंट आपूण स्वता चालू करतले का म्हणून. येस स्पीकर सर, जे ऑनरेबल सिनियर मेंबरान सांगला प्रमाणे आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन रिव्यू करची म्हणून मागता. पूण तेज्या बदलेक प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन कितक्याय नंबरांनी आमी 40-60 आनी ST-SCक ताका जास्त आहा, 60% सबसिडी आहा. तेन्ना म्हाका दिसता नवे कोण आसा पळय ट्रेडर जावपाक, हेंच्यांनी धाकटे रिक्षा मोटरसायकली बीन घेवच्यो. ते सोंपें पडटलें. आनी जी तेंची रिक्वेस्ट केला, वील आस्क द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू रिवायव द स्कीम. स्पीकर सर, मिनिस्टर म्हणटा पळय रिक्षा आनी मोटरसायकली म्हणून, तातूंत कांय तशें अर्थ ना स्पीकर सर. ताका एक तर फीश विकपी स्टॉल आसपाक जाय सबसिडायज रेटान, किंवा फीश विकपी रेफ्रिजरेटेड व्हॅन आसपाक जाय. म्हज्या कोतान हांव परत मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवचें, बजेटान कितें प्रोविजन करपें. यू स्टार्ट वीथ 10 व्हॅन्स. एक 10 व्हॅन स्टार्ट करा मरे पयलीं. आशिल्ले न्ही, त्यो बरें चलताले न्ही. 10 व्हॅन तरी स्टार्ट करा, मागीर वाडया. स्पीकर सर, जी स्कीम आसली ती 100% फ्री आसली. पूण ती तशी दिवपाक जाता काय ना. पूण रिवायव करता, एग्जिमायन करता, आमी रिव्यू मागता आनी त्या प्रमाणे बील चलता. उल्हास स्पीकर. स्पीकर सर, आमच्या नावेली मतदारसंघात हे मोबायल व्हॅन नुस्तें विकताल्यो, पूण आयज दिश्टी पडटा की त्यो गाडयोच गायब जाल्या. सो हेची चवकशी जावपा जाय, कारण ह्यो गाडयो आनी कित्याक तरी यूज जाता काय ही चवकशी करपाची गरज आसा. आनी सरकारान हे बारीक लोकांक जर सवाय नुस्तें मेळटलें जाल्यार सरकारान एक स्कीम करून हे व्हॅन सिस्टम परतून सुरू करची अशी म्हाजी मागणी आसा. आनी ह्यो व्हॅन्स ह्यो गायब जाल्या हेजी मातशी चवकशी जावपा जाय. गायब जाल्यो स्पीकर सर, आमी लक्षांत घेता ते. आतां ऑफ सिजन आसल्या कारणान दिसना. येस, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. म्हाका इतलेंच विचारूं जाय, ही स्कीम जेन्ना इंट्रोड्यूस केली गव्हर्मेंटान, सरकारान हेचेर स्टडी केला काय की खरी जी फायदेशीर जाली काय, कितें स्टॅटिस्टिक्स आसा काय. आतां आमचो सिनियर कलीग म्हणटा ती रिवायव करूं जाय, पण गव्हर्मेंटा कडेन जर रिपोर्ट ना ही सक्सेसफूल जाली, लोकांक फायदो जाली, कोणाक तरी स्किमीचो फायदो जावंक जाय जाल्यार ती रिवायव करपाची आसा. अशी गव्हर्मेंटा कडेन कितें स्टडी आसा काय डिपार्टमेंटा कडेन
कितले स्टॉल दिले, दिसाक कितले नुस्तें विकताले, कितल्या लोकांक त्याचो फायदो जालो, खरेंच लोकांक कॉस्ट टू कॉस्ट नुस्तें मेळटालें, हे सगळो स्टडी केल्लो आसा काय गव्हर्मेंटान? स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA सांगल्या प्रमाणे आमचो चॅक आसाच आणि हेच्या बदले की हार्डली टोटल 9 व्हॅन्स दिल्ले आहा आणि गोंय आमचे तशें 40 मतदारसंघ आसल्या कारणान हे सगळे कडेन ना आणि ह्यो ज्यो दिल्ल्यो आहा ह्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि सोसायटीजांक दिल्ल्यो आहा. सो एज पर सोसायटीक दिल्ल्या प्रमाणे ते सारके वेवस्थीत चलताच, पूण ज्यो जाय तश्यो ना ते सांगल्या प्रमाणे तेजेर लक्ष दिवन